फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. कोई हात तुम्ही सगळी आहात न्हू बरी, आमी हात बरी. सो फ्रेंड्स, आतां मी रेडी जाल्या आनी भायर सोदता वचपाक ओल्ड उमा. ओके, आनी तुमकांय दाखयता ओल्ड गोवा, लायक कितें कितें आहा, कितें पळय तें एक्सप्लोर करता, तुमकां कितें कॅप्चर करूंक मेळटा तें कॅप्चर करता. ओके, मॉर्निंग टायम वचोंक ना, कित्याक मॉर्निंग टायम लोक खूब आसता, इवनींग टायमूय लोक उमाक खूब आसता. सो आमी आतां आफ्टरनून वयता. म्हाका आयकून येयला आनी म्हजो ब्रदर इन लॉय सांगतालो की आफ्टरनून लोक खूब आसना म्हणून. सो आतां आमी आफ्टरनून टायम वयता उमाक, आनी बाबाय ल्हान आहा न्हू ताका लागून. आनी ताचे उपरांत मे बी अरावंड 3:30 आय थिंक मीस आहा, हय 3:30 समथींग. सो ताचे उपरांत आमी न्हंयेन कोत्तली आनी मागीर घरा येतली. ओके, आमी पावली ओल्ड गोवा आनी गाडी पार्क करून वयतात चलो इगोर्जे कडेन. सो फायनली आमी पावले आनी आतां आमी वयतात उमाक चलोन. आनी वत तितलें खर आहा शी सोसूंक जायना पळय तितलें. टायम जाला अरावंड 1:30. सो आतां आमी वयतात उमाक लायनीक रावपाक. ओके, आमी आतां उमाक येवन लायनीक रावल्यार लोक पळय कितलो आहा. आयज फ्रायडे. And mission of Saint Vicenta Maria in the church. आमी उमाक येयल्यार लायनीक रावल्यार आयज फ्रायडे लोक On कितलो 11th सामको of June 1876, in response to the need of helping the young women. पळय आमचो उमाक येवन केन्ना आतां पळय तो. There has been आतां जाल्यार सारकें 1:30 येयल्ली. foundation of the पळोवया कितल्यांक आतां. thanks आमी उमाक घेवन येयले आनी आतां आमी वयतात मिसाक. 3:30 मास. आतां भितर सरता मिसाक वचपाक. आमकां कितले रे टायम लागलो? 1 hour. 1 hour कहो लागलो आमकां उमाक. आतां मिसाक वयता 3:30. ओके, मागीर मेळटा. Xavier, say hi. Nana, say hi. Where you come?
आयकॉन 3:30चे आता आम्ही फेरयेन येयले थोडे शॉपिंग करू. शॉपिंग बी करून झालं भोवून बी आणि आता टायम जाला अरावंड 8 o'clock आणि आता मी वयता घरा. ओके आयचो हो म्हजो धाकटोसो ब्लॉग हांव हिंगाच एंड करता. इफ यू लायक माय व्हिडिओ प्लीज डू लायक शेअर and subscribe to my YouTube channel. Okay, until then see you in the next vlog. Bye.